घेयत आहा बिकॉज ऑफ सम हायकोर्ट डिसिजन. तुम्ही परमिशन जेन्ना दिता एज पर द लँड ऑफ द लॉ कितें आहा तें चिंतून दिता तुम्ही. वन्स द परमिशन इज ग्रांटेड यू कांट से ना आमी ते दिल्ले रॉंग आसा नाव वी आर डिमॉलिशिंग इट. इट्स टोटली रॉंग. आज तुम्ही पळयला की 11 हावजींग डिमॉलिशन इज गोईंग ऑन. हांव कितें म्हणटा जेंका परमिशन ना तुम्ही डिमॉलिश करा. दे आर इलिगल वी आर देयर विथ यू. बट तुम्ही परमिशन दिल्ले आहा आनी प्लस नेवीन सुद्धा परमिशन दिल्ले आहा. आज जेन्ना नेवी परमिशन दिता PDA परमिशन दिता पंचायत लायसन्स आसा ते स्ट्रक्चराक तुम्ही डिमॉलिशन काडटा जाल्यार कितें आनी उरला कितें. सो यू ऑल आर हेल्पलेस. सो बीइंग अ मेंबर म्हाका लज दिसता एक्चुअली ताका लागून हांव रिजायन करपाक येयला हांगा बिकॉज आमचे कडेन पावरूच ना. वी आर ओनली गिवींग परमिशन एंड वी आर ओनली डिमॉलिशिंग इट. सो टुडे आय एम रिजायनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ दीस मेंबर फ्रॉम PDA. आनी एक सांगपाक सोदता की फाल्यां लोकांनी न्हू PDAन एप्लाय करनाका पंचायतीन एप्लाय करनाका. डायरेक्टली यू एप्लाय इन हायकोर्ट ऑर डायरेक्टली यू एप्लाय टू नेवी. तुमकां कितें लायसन्स जाय बिकॉज आमच्या सरकारा कडेन पावरूच ना. आज तुम्ही पळयला लोकांनी आपले कश्टाचे 26 लाख लोन आहा बावळेचे. आज ते डिमॉलिशन चालू आहा. ही हॅज टेकन लोन. ही हॅज एप्लायड टू नेवी. आफ्टर 2 years नेवी गेव हिम 3.5 मीटर हायट दिला नेवीन. आफ्टर दॅट PDA गेव हिम परमिशन. आज नेवी म्हणटा ना आमी ते रॉंग दिल्ले. नाव ही हॅज टू काट इज स्ट्रक्चर 1.8 तो 1.5 मिटरा भितर रावतलो त्या घरान. वन्स यू गीव परमिशन इट इज टू लायफ टायम. फाल्यां नेवी म्हणपा जायना आमी रॉंग दिल्ले ऑर रिडींग रॉंग जाल्ली. वॉट इंडिविज्युअल हॅज टू डू. फाल्यां जेन्ना आमी घर एप्लाय करता पळय वी एप्लाय टू PDA. इट इज PDA's ड्युटी टू व्हेरीफाय विथ नेवी कितलो हायट घातलो की ना. वन्स यू गीव परमिशन इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर ऑफ दॅट हाऊस. त्यांनी इलिगल बांदूं ना. ही हॅज पेड सिल्डीड आहा तेजी सनद आहा एवरीथींग ईच एंड एवरी डॉक्युमेंट वॉट इज रिक्वायर्ड बाय द लँड ऑफ द लॉ त्यांनी फॉलो केला. तरी सुद्धा आम्ही मोडटा बिकॉज नो कोर्टान सांगले नेवीन सांगले. इफ नेवीन सांगले आम्ही मोडटा पळय फाल्यां एक काम करया सगळे बंद करया ऑफिसीस एंड वील गो टू नेवी. फाल्यां कितें अप्रुवल आहा न्हू आय विल गो टू नेवी एंड आय विल गो टू कोर्ट. लेट देम डिसायड. म्हाका नाका की फाल्यां हांवें बांदला आनी ना PDAन हात वयर केल्या पंचायतीन हात वयर केल्या की बाबा आमचे कडेन ना पावर्स. देन वॉट इज द यूज सिटींग हियर. पण टुमोरो यू डोंट ग्रांट एनी परमिशन. से दॅट वी डोंट हॅव पावर्स. गिव ऑल द पावर्स टू नेवी. लेट नेवी डिसायड हांगा बिल्डींग जातली की जावपा ना. दे आर वायलेटिंग CRZ वायलेशन आसा तेंचे कोण पळयतलो तो. 11, 12 फ्लोर्स बिल्डींग आहा. देर इज नो PDA परमिशन. देर इज नो दे आर सेइंग सेंट्रलचो रूल आहा. त्यांची दादागिरी चलता हांगा. बट आमची कितें आमचे एक फ्लोर सिंगल फ्लोर 3 मिटराचे स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट अलाविंग. आज दोंगर आसा पळय दोंगर इज वायलेटिंग 9 meters हायट. तेंचे कडेन जायना ते कट करपाक 9 meters हायट बिकॉज तो दोंगर आसा. दे कांट डू एनीथींग. आनी एक 3 मीटर जो हार्ड अर्न मनी आहा मनशाचो ताका मोडपा लायला. देर आर 11 meters इलेक्ट्रीक हाय टेंशन वायर पास्ट 40 years. ऑन दॅट नथींग इज बीन टेकन. एक्शन जायना तेजेर बिकॉज तो इलेक्ट्रीक पोल फाल्यां तांकांच सप्लाय मेळपाना. आय एम सेइंग दॅट द एअरपोर्ट वॉज बिल्ड बिफोर दॅट दोंगर वॉज एक्झिस्टिंग. सो यू हॅड टू टेक द एलिवेशन ऑफ द 9 meters. ते हायट आसा पळय डोंगराचो इट इज व्हॅलिटिंग 9 meters हायट. आफ्टर दॅट द एअरपोर्ट वॉज बिल्ड. सो आय रिक्वायर्ड गव्हर्मेंटा कडेन प्लीज बी सिरियस आनी लोकांची घरां वाचया बिकॉज त्यांचे लायफाचे कष्टाचे पयशे वतात तेतून. आनी बिकॉज एक्शनाक कंडेम केलेले आसा तेंच्यांनी म्हणलां की नेवी इज बिकमिंग नेगेटीव. तुमचे कितें प्रतिक्रिया आसा कित्याक तुमी सरपंच जावन आसा. नेवी नेगेटीव कितें सांगपाचें. आज नेवीचे अशे पावर जाल्ले आहा की एनीथींग यू आर डुईंग नेवी इज गेटींग इनवॉल्ड. पयर हांवें जयराम नगरान एक ओपन स्पेस डेव्हलप केल्लो. ऑल जंगल जाल्ले ते क्लीन करून बरो गार्डन केला. ताकाय सुद्धा नेवीन नोटीस काढला दॅट दे आर हॅविंग सेक्युरिटी थ्रेट. ते गार्डन केला न्हू ते बरें करूना तुमी. आज इतले बरें दिसता की फाल्यां कोणी येवन टेररिस्ट येवन जम्प मारतले तेंचे कंपाउंडान. पयलीं झाडां बिडां आसली ती जंगल आहलो तेन्ना देर वॉज नो सेक्युरिटी थ्रेट. दे हॅव मेड अ बीग लेटर टू पंचायत. प्लीज रिमूव दॅट ग्रीनरी ऑर कितें बेंचीस दॅट आय लव जयराम नगर आहा पळय ते काडून उडय म्हणटा ते. आय डोंट नो वॉट बुशीज आनी जंगलाचे ते क्लीन केला पळय आमी. There are so many trees around compound wall. Don't have any objection. खंय तरी कमलाबाई आता तुम्ही झाडां आसतना तांकां ऑब्जेक्शन आसलें गार्डन बांदूंक ऑब्जेक्शन जाता. खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंट एजन्सी ज्यो आसा हांगा तांची दादागिरी चलता अशें दिसता तुमकां. तुम्ही जे लेटर पोचले न्हू नेवीचे दे हॅव मेजर्ड द ट्रीज. दे हॅव मेजर्ड द लीव्स सेंटीमीटर मिलीमीटर कितें आहा पळय एवरीथींग दे हॅव मेजर्ड. तेंचे कडेन इतले टायम आहा न्हू. दे हॅव वयर शांतीनगरय आयिल्ले तेंचे खूब लोक गन घेवन आयिल्ले भियेल्ले अशें आयकलां तुमी. एक कावन्सिलराचें कितें पब्लीक सोशल वर्क नेवल स्कूल आहा पळय केंद्रीय विद्यालय 2
हिंगा देर वॉज अ स्पेस बिटवीन हायवे एंड द कंपाऊंड वॉल. सो कावन्सिलरान डिसायड केलें दिसता की निवळ करून पार्किंगाक यूज जातले. देर ऑल्सो दे हॅड ऑब्जेक्शन, दे केम विथ गन एंड ऑल. वॉट इज दीस मीन्स आउट ऑफ कंपाऊंड वॉल दे डोंट हॅव पावर्स. सपोज आमी कितें रॉंग करता न्हू, दे हॅव टू रायट अ लेटर टू कलेक्टर एंड कलेक्टर वील इंटरवीन. दे कांट डायरेक्टली कम एंड शो अस गन टू अ सिविलियन. दॅट इज टोटली रॉंग. जाय ते कडेन नेवीची स्वताची एन्क्रोचमेंट आहा. सो अंबाबाई देवळा फुडल्यान गॅरेज भायर येयल्या, गुरुद्वारा फुडल्यान तांची गॅरेज भायर आहा, खंय तरी वर्णापुरीची गेट तांची भायर आहा. तांचें ऑब्जेक्शन कोणा कडेन रेज करपाचें अशें दिसता तुमकां? सध्या ते देव जाल्ले आहा बिकॉज स्टेट गव्हर्मेंटान सरेंडर केला. स्टेट गव्हर्मेंट इज हेल्पलेस इन फ्रंट ऑफ नेवी. हांव डायरेक्टली सांगता बिकॉज ते जे सांगता पळय ते रायट आसा. फाल्यांच्यान आमी एवरीथींग पंचायत सुद्दां बंद करपाची पाळी येयल्या आनी PDA सुद्दां. वील हॅव टू रायट लेटर टू नेवी बाबा तुमी हांगा आमकां रावपाक दितले की ना. वील हॅव टू आस्क देम क्वेश्चन. कितें बांदपा जाल्यार वी हॅव टू सबमीट. नाव PDA बी फायल न्हू डायरेक्टली वील नेवीन सबमीट करया. लेट देम गिव एप्रुवल वेदर दे आर गिविंग 1 meter हायट, 2 meter हायट, 5 meters हायट.